भाजपाच्या नव्या कार्यालयाचो बुनियादी फातर शेनवारा 4 वरांचेर देवेंद्र फडणवीस हांचे हस्तुकी बसयतले अशी माहिती भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन दिल्या। खरे म्हळ्यार केंद्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हांच्या हस्तुकी बुनियादी फातर बसोवपाचे आशिल्ले, पूण नड्डा हांकां एक म्हत्वाची बसका आशिल्ल्यान कार्यावळीत मातसो बदल करचो पडलो। ह्या कार्यावळीत सगळ्यांनी हाजीर रावचें अशें आवाहन सदानंद तानावडेन केलां। फाल्यां आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यालयाचो फावंडेशन घालता नवीन बिल्डिंगेचो आनी सुरवातीक तो कार्यक्रम आमी जो डिक्लेअर केल्लो तो फाल्यां आमी सकाळी 11 वरांचेर आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डाजी येतले आनी त्यानंतर फावंडेशन स्टोन घालतकच मागीर तालिगांव कम्युनिटी हॉलान कार्यक्रम करप अशा पद्दतीचें काल आमी डिक्लेअर केल्लें। पण राष्ट्रीय अध्यक्षाक दिल्लीक काम पडल्या कारणान ते फाल्यां पावना आनी म्हणून महाराष्ट्रांतले उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे फाल्यां 4 वरांचेर आमी जी बिल्डींग बांदपाची आसा पणजी फोंडा बायपास हांगासर थंय 4 वरांचेर फावंडेशन स्टोन जातलो आनी त्या नंतर थंयच्यान ते तालिगांव कम्युनिटी हॉल हांगासर भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते वेलविशर हांकां ते संबोधीत करतले। आनी म्हणून आमी तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान तुमकां हे दोनूय कडेन पयलीं थंय फावंडेशन स्टोन आनी त्या नंतर मागीर तालिगांव कम्युनिटी हॉल ह्या हातून तुमी सगळ्यांनी येवचें